प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाचो 5वा वोड 43 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. तुझ्या पेल्याचो मोग कोत्तलोय आणि तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशें बऱ्या मनशांचेर उदय सो कोत्ता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें खोट्या मनशांचेर घालता देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्याय दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. तुमचो मोग कोत्तेल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मोजरी मेळत. दोन वसूलदारूय तशेंच करिना. आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी ओन भावार्थी लेगून अशेंच करताय की ना. म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोंपून तशीच तुमी सोंपून जाया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां एक बरी शिकवण दिता. आनी ही शिकवण म्हणल्यार आमी आमच्या दुस्मानाचो पासून कसो मोग करूंक जाय तो आयज जेजू आमकां शिकयता. भाव भयणीनो, ही वोड जी आसा 40 आणि 7, ह्या 40 आणि 7 वोडीन जेजू कितें म्हणटा, आनी तुमच्यान म्हणटा भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी. परतून वाचता, आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी. ओन भावार्थी लेगून अशेंच कोत्तात की ना. म्हणटकच जसो तुमचो सुर्गीचो बाप संपूर्ण तशीच तुमी संपूर्ण जायात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आनी आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार आसा, आमी जेजू भाशेन संपूर्ण जावपाची गरज. आनी सुर्गीच्या बापाची खोशी कितें. आमकां एक एकल्याक जो आमी जेजूचेर भावार दवरता ताची खोशी कितें. ताची खोशी की आमी सुर्गीच्या बापा भाशेन संपूर्ण जावपाक जाय म्हणून. आनी देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजू ह्या संवसारान धाडलो. आनी जेजू ह्या संवसारान येवन आमकां ही शिकवण दिली. ताणें आमकां सांगलें की तुमी दुसऱ्या भाशेन जे लोक ओन भावार्थी आसा, जे तशें मोग कोत्तात, तांचे भाशेन तुमी मोग करीत जाल्यार जो म्हाका बरो कोत्ता हांव ताका बरें कोत्ता, जो म्हाका वायट कोत्ता हांव ताका वायट कोत्ता, जो म्हाका दूख दिता हांव ताका दूख दिता, जो म्हाका त्रास दिता हांव ताका त्रास दिता. आनी फकत जो म्हज्या मोगान आसा, म्हजे भाशेन बरे भाशेन उलयता, म्हाका बरें जेवण दिता, म्हाका म्हजी बरी उतरां उलयता, ताजीच हांव जेन्ना हांव तांचोच मोग कोत्ता, तांकांच मान दिता. आनी जे ओन भावार्थी लोक कोत्ता ते भाशेन हांव कोत्ता, आमी कितें दुसरे भाशेन कोत्ता. आनी आयज म्हणटा जेजू हे 40 आणि 7 वडील म्हणटा, तुमी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी. भाव भयणीनो, हो जो आमी मोग कोत्ता, जो आमकां कोण बरो कोत्ता आनी आमी तांचो बरो कोत्ता, तो जावन आसा एका मनशाचो मोग. मनशाचो मोग म्हणजे कितें. जो मनीस आपल्याक बरें कोत्ता आमी ताका बरें कोत्ता, जो वायट कोत्ता आमी ताका वायट कोत्ता. पूण एक दुसरो मोग आसा जो आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी मेवता. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जाता, आमी जेजूचे भावार्थ दवरता, आमी एक नवी रचना जाता, तेन्ना आमकां देव पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी हो देवाचो मोग आमच्या काळजान भितर सरता. मोग देव आमचे भितर भोगता. जेन्ना आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाता, पवित्र आत्मा आमचे भितर येता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरें जेजूचे पाटलावदार आसा, खरें म्हणटा आमी जेजू आमचो सोमी आनी दोनी, खरेंच आमी ह्या संवसारान आमी मेल्या उपरांत आमी जाणो की आमी स्वर्गार पावतले म्हणून. आमकां ह्या संवसारान स्वर्गार भाशेन आमकां जिवंक जाय. कित्याक जो लोक स्वर्गार वता तांकां कसलेंच वायट पडना,
ती जाणून की सगळी जी म्हजे बरोबर आसा ही म्हजी भाव भयणां देव एकूच हा म्हणून तो म्हजो सोर्गीचो बाप म्हणून आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना ह्या संवसारान आसा आमी खरेंच आमी भाव भयणी सारकी आमी जिवंक भाव भयणी म्हणजे कितें कोण म्हाका बरो केलो तर हांव ताका बरें करता ह्यान अनबाड ती करतात पूण जेन्ना म्हजो दुस्मान म्हजेर आड येता म्हाका म्हाका गायो सवता म्हाका वायट करता म्हाका कसलोच मान दिना पूण हांव तांकां ताच्या तांकां तांकां तांचो मोग करता हांव देवाचो मोग म्हजे भितर म्हज्या भितर भावता तो जो म्हजे पवित्र आत्म्यान म्हजे भितर भरला तो मोग हांव दुसऱ्यांक दिवं पावता म्हजी खोशी करूंक सोदिना पूण हांव देवाची खोशी करूंक सोदता मोग जो म्हजे भितर भरला तो मोग हांव दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी हें कॉमेस करता की जो लोक आमचेर आड येता तांकां आमी मोग दिता तांकां बक्षिता तांच्या बऱ्यापणा पासून आमी भावुरता भाव भयणीनो आमी स्वर्गा राज्यान ऑलरेडी आसा कित्याक हो जो मोग आमी दुसऱ्यांक दिता हो जावन असो मोग आमकां देवान आमच्या काळजान घाला पवित्र आत्म्या उदेशी कित्याक जेजू ह्या संवसारान येवन आमकां शिकयलां खंय आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग पासून करूंक जाय तो भाव भयणीनो जेन्ना जेजू खुमसारून गेल्लो ताका इतले कोश्टडॉग बोडले तो एकदम दुखी बरीत आसलो ताका इतले त्रास जातले इतली दूख जातली ताच्या आंगान पूण तो कितें म्हणटा खुर्सार जेन्ना उमकता तो म्हणटा बाबा तांकां सगल्यांक बोगोस कित्याक ते नको ते कितें करतात ते नको कितें करतात ते जाणो आसले कितें करताले पूण ते नको आसले की त्या सैतानान तांचे भितर ताळण्यो घातलेल्यो जेजूक हें करपाक आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता पवित्र आत्म्याचो मोग आमचे भितर भांगता आनी आमी खरेंच हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिता तर कितें भोगता हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिता हो देवाचो मोग दिता आनी दुस्मानां पासून हो मोग आमी पावंक दिता तेन्ना हो दुस्मान पासून ह्या देवाच्या मोगान रिगून रावता आनी आतां जेजूचो पाटलावदार जाता तांकां आमी आमंत्रण जेजूच्या राज्यान दिता ना तर भाव भयणीनो आमी फकत उलयता शर्माव दितले हांव खूब खबरो सांगतले हांव पूण कसलोच मोग आमी दाखोवंक जावचे ना आयज जेन्ना ह्या शेवटच्या मनयची आमी नियाळ करता आमी एकूच मनान दवरया आमकां म्हणूंक जाय जाल्यार कोणाचो आमी मोग करता आमच्या भाव भयणीचो आमच्या गोरकाराचो आमच्या बायलेचो आमच्या भुरग्यांचो आमच्या शेजाऱ्याचो आमी खरेंच मोग करता जाल्यार तर आमी आमकां कितें फायदो जाता तें पळयनासतना आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय कित्याक हो मोग आमचे भितर आसा हो मोग आमकां पवित्र आत्म्यान भरून दिला आनी हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय आमच्या दुस्मानाक पासून आयज जेन्ना ह्या शेवटची नियाळ करता हेच आमचे मागणे जावन की आयजतान आमी जेजूच्या मोगान ताच्या उतरान आमी रिगून ताच्या उतरान आमचे आमचे दिसपट्टे जिवीत आमचे पाडून आनी खरेंच हो देवाचो मोग आमी सगल्यांक दिवन तांकांय हें आमंत्रण आमच्या जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक दिवया आमी तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजोतान तुमकां सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आमच्या सोरवंडाराचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता